आज बीजेपीची केडर डिजिल्युजन जाला आसतले काय तूं म्हणटा की आतां मेरेन तांकांय संवय जाल्या की दीस इज रियल पॉलिटिक्स आमी तयारी दवरपाची संवय जाली प्रमोद फाटली सगळ्यो घटना जर काडून पळयले फाटल्या 10 वर्सांतल्यो जर घटना काडून पळयले जाल्यार आयज कोण काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर मनीस कोण येयल्लो मनीस फाल्यां सोडून परवा तो बीजेपीन गेल्लो आसा लोकांक ती संवय जाल्या आनी लोक त्यो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेलो कितें अपक्ष रावलो कितें लोक तेंच्या वांगडा रावल्ले आसा फाटल्या 10 वर्सां फाटीच्या वचत नाका आमी फाटल्या 2012 ते आतां मेरेनची हिस्ट्री जर काडून पळयली जाल्यार आमी कितकीशीच पक्षांतरां पळयलीं आनी जाच्या फाटल्यान लोक उबे रावले कोणाक हें जावंक ना व्हडलेशें सो म्हाका दिसता इन दीस केस सेम बीजेपीचे कार्यकर्त्याक सगळे कळोन चुकलेले आसा ते चडांत चड फेसबुकार कितें येतले ट्विटराचेर आनी कितें तरी एक टिव करतले त्याच्या पॉलिटिक्स काय हय तें जावना आनी तितलो जर आमी आलेक्साक हें करूं शकना कारण आलेक्स बरो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन्स आनी सिजन इन टर्म्स ऑफ एफिशियन्सी थोडे दिसांनी तोय बीजेपी वाल्यांक आपल्या लागीं करूं शकता हय तो आपलें हें दाखयतलो म्हणजे कसो पॉलिटिशियन आसता तो दाखोवंक शकता एक आसा आलेक्स सिक्युरिटीच्या बाबतींत तांची मिनिस्ट्री तांचे एडमिनिस्ट्रेटीव स्टायल अभ्यास करपाची तरा हाजे भितर म्हाका दिसता कोण दुबाव घेवचो ना बट सुयश केडराक संवय जाल्या केडरा संवय जालें म्हणल्यार कितें आसा गोंय आनीक ऑलमोस्ट केरळाचें पॉलिटिक्स जर पळोवशी असो सिमिलर पॅटर्नाचेर चलता आतां सद्या मूळ कॅडर जाका आमी म्हणटात बीजेपीचें तें आतां आसा तें न्ही मूळ आमी RSSाचें कॅडर हें बीजेपीचें म्हणटाले कारण संघान बीजेपीक हाडली सगळे फुडारी वेलिंगकारा धरून तेन्ना संघ वावुरतालो तें कॅडर आतां तें जर पळोवशी गोंयाक तें बीजेपी बरोबर खरें मनान ना पूण तांची केरळांत जशी परिस्थिती आसा केरळाक इट इज ऑलवेज काँग्रेस वर्सीस लेफ्ट पूण थंय बीजेपीचे आनी हिंदुत्ववादी मोठ्या प्रमाणांत वोटर आसा पूण तांकां थंय कॅन्डिडेट मेळनात ते जर आपले कॅन्डिडेटा मारूं वचत थंय दावे येतात अथवा हाका मारूं वचत काँग्रेस येता म्हूण मतां फुटत म्हूण ते दाव्या वटेन नाल्यार काँग्रेसी वटेन रावतात बाबडे अशें केरळांत सद्या चलना तशेंच गोंयाक हे इवन RSSाचें जें कॅडर आसा तें जरी आतां संघटनात्मक बीजेपी फ्राक जाल्या हें कळटा कारण पयलीं म्हाका खबर आसा इलेक्शन जावचे पयलीं इलेक्शन जातकीर बीजेपी रिजल्ट सांगताली आमचे हे आमदार येता इतले मतांनी येता हें कोणाचें कॅल्क्युलेशन आसतालें सगळें रामभाऊ माळगी RSS त्या सिस्टमीचें ती यंत्रणा बीजेपी कडेन ना ती आमदारां बरोबर येवपाची वचपाची आनी आज जें बीजेपीन जरी फाल्यां सकाळीं म्हणलें कितले जरी आपल्या बरोबर ऑल डिपेंड्स ऑन सेंटर फाल्यां सकाळीं सेंटराक जर तुमी कितेंय मातशें सुद्दां हांगचें थंय जालें आमदार म्हणटा आपूण लोकां बरोबर आसा म्हणटा तो आनी लोक हो पावर आसा थंय वता आमदारां बरोबर केन्नाच लोक ना गोंयकार लोक म्हणटा ते आमदारां फाटल्यान अशें ना एक 4 ते 5 आमदार आसात हू हॅव मास कनेक्ट लायक चर्चिल जावं विश्वजीत तूं म्हणटा फकत आमदारच न्ही आमचो लोक सुद्दां पावरा वटेच्यानूच रावता व्हेरी गुड एक 5 आमदार सोडल्यार लोक सगळे 32 ते 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक हो पावरी बरोबर हालत आसता 33-34 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे स्टॅटिस्टिक्स काड ते पावरी बरोबर हालता बाबूस मशारात माविन गुदिनो हे खंयचे RSSचे आशिल्ले तेन्ना तिगांतल्या म्हणजे कोणाक काडचो बाबूस काब्राल किंवा माविन काडचो असो तेन्ना विशय जालो म्हयनोभर चलतालो तो संतोष हे जे म्हणटा सुयेश तशेंच बीजेपीचे हायकमांडान जे कोण आसात जे मूळ RSSचे आसात त्याच लोकांनी ठरयलें न्हू हेका काडून हेका घेवया म्हणून एक very interesting aspect, you know, when in this whole thing is about ground workers. BJP, तुवें म्हणिल्लें न्हू BJPचो कसो reconcile with the new dispensation. See, in Alex Sikvera's case, there is no question of BJP workers getting hurt. In your constituency? Yeah, in my constituency. Yeah, I am saying a general perspective. But see the way Alex has handled it. No matter he is a very, very seasoned, legislator. And he knows what he is doing. So he has not committed the mistakes done by his predecessor. So when he was joining the BJP, he got his workers together and he threw the ball into the workers' court. तुका मागीर एक हे मेळटा की फॉरेन कितें करपाचें तें. The majority of the workers say, okay, you go ahead. I mean, your road is very clear. That means you are not losing your voters. Yeah, at least the immediate support base. You are not losing. Irrespective of which way they may be completely against the BJP, but on this issue they will support you. And that is what has happened. And that's why he is saying that BJP so difference quite a lot.
So he has taken people, his supporters into confidence and then made the move. Very interesting. हांव पयलें की नरकासुराचेर पयलीं हांव डिबेट करतालो. नरकासुराचें ज्या तरेन जालां तें कशें काय म्हणून. थंय एक बरो इंटरेस्टिंग प्रश्न उलयता विशय आयलो की एक मनीस किंवा आमगेले जो ग्रूप आसता, आमी ग्रूप म्हणटात तांकां, ते ग्रूप जर नरकासुराचें डोनेशन मागपाक समजा एका पॉलिटिकल लिडरा म्हऱ्या गेले आनी ताणें जर ताका डोनेशन दिलां जाल्यार तो ग्रूप खंय पार्टी चेंज करता. अकस्मात म्हणजे तकल्याक विशय आयलो की आमदार पार्टी चेंज करता म्हणून आमी सदांच करंदाय मारतात. आमी नरकासुरा डोनेशन दिलें जाल्यार पार्टी चेंज करतात, मागीर तांकां कित्याक दोश दिवपा आमी? प्रॉब्लेम कितें आहा सर, बीजेपी बदलूंक ना, लोक बदलल्या आणि लोक बदलल्या म्हणून बीजेपी बदलल्या. बरोबर. कारण सगळ्याक लोकां बरोबर रावपा जाय. लोकांच्या मेंटॅलिटीचो इतलो अभ्यास केला बीजेपी एक प्रश्न एक पयलीं आमकां 100% की जे कट्टर बीजेपीचे जे कॅडर बेज आहात पळय ते बीजेपी सोडून हेर कोणाकूच मतां मारचे ना हें पयलीं ठरलेलें आहा. एक वेळ ते मत मारच्या बगर रावूं शकतात, पूण त्या राती मागीर तांकां एक आभास जाता देशासाठी मतदान करायलाच पाहिजे म्हणून ते भायर वयतात, दोळे धापतात, ते बीजेपीचेर मत मारतात आणि येतात आणि घरान बसतात. दुसऱ्या कडेन ते वचपाचें ना. ही पयली बीजेपी खातीर एक प्लस पॉयंट. दुसरी गजाल प्रमोद, बीजेपी जर तूं सोडशीत जाल्यार दुसऱ्या खंयच्या पक्षाक तूं आयज वोट करतलो? एक तरी पक्ष त्या पात्रतेचो आहा. काँग्रेस पक्षाक कित्याक म्हणून वोट करचो म्हाका सांग तूं? सद्याच्या परिस्थितीन कसले बीजेपी कितल्यो गेमी करता पळय, एके वटेन तेंचें संघटनात्मक प्लॅनिंग सुरू आसा, दुसरे वटेन आयज तेंच्यांनी कोम्युनिदादींतल्या एन्क्रोचमेंट आनी तांकां लिगलायज करपाचो विशय काडला. कितक्याशाच सावथ गोवाच्या भागान ह्या विशयाचे एफेक्टेड लोक आसात. दॅट इज नॉट द पॉयंट. म्हाका थंय सांगले म्हणत लक्ष आयलें. आतां हेजे PWD रिक्रुटमेंटाचेर बी जो बोवाळ जालो, सगळ्यात स्टॉन्च सायलन्स आनी सपोर्ट टू निलेश काब्राल ऑन दॅट वॉज फ्रॉम द ऑपोजिशन. कोणूच उलयना ओपोजिशनाचो रिक्रुटमेंट. कोम्युनिदादीच्या विशयाचेर काँग्रेसीची अधिकृत भूमिका ना, कुळ मुणकरांच्या विशयाचेर काँग्रेसीची अधिकृत भूमिका ना. म्हणजे बीजेपी जो बॉल घालता पळय त्या बॉलाक काँग्रेस आवड जाता. आनी खंयच्यान तरी अशी एक न्यूज येता की ह्या रिक्रुटमेंटा भितर घोटाळो जालो म्हणून, आनी सगळ्यात पयलीं ओगी कोण रावतात जाल्यार विरोधी पक्ष. आता प्रश्न कसो आसा की जेन्ना बीजेपी खबर आहा की स्ट्रॉंग कंटेंडरूच आपलो ना आनी विधानसभेंतल्यान आरजीचो एक फोर्स तयार जाल्लो. आतां जर तूं पळयशीत काँग्रेसीचे टार्गेट बीजेपीचेर ना, आरजीक मतां वचोंक जायना मायनॉरिटी पळय, हेच्या खातीर तेंच्यांनी वेगवेगळे एक्टिविस्ट सोडलेले आहात. ते डेली व्हिडिओ काडटात. हे पळय मनोज परब म्हणटा मतां फोडपाक रावला. तेंचे टार्गेट खंय आहा? थंय वचोंक जायना मतां, ती डिस्ट्रिब्यूट जाल्या जाता. दुर्दैवाची परिस्थिती. बीजेपी बिंदास्त आहा. बीजेपी प्लॅनिंग आता तेच तुका सांगता की लोक जर गोंया भितर सद्या एक इंटरेस्टिंग परिस्थिती आहा. तूं सांगताचे वेल्यान विरोधकच आपले विरोधक दिसतात आणि सरकाराचे विरोधक सद्याक सरकाराकच आसात. अशी एक विचित्र परिस्थिती सद्या गोंया भितर आमकां दिश्टी पडटा.